Accountancy for class 12th. So as ह्या व्हिडिओन मी पळयतले प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर. ओके, सो हे जे प्रॉब्लेम आसा ऑलरेडी तुमकां प्रिलिम एग्जामीक येयल्ले जस्ट नाव जाल्या ती. सो क्वेश्चन नंबर 24 आसलो. ब्लू स्काय टेक्नॉलॉजी लिमिटेड इश्यूड. ओके, सो 50,000 of 10% डिबेंचर ऑफ ₹70 each payable as follows. सो हांगासर कंपनीन डिबेंचर इश्यू केल्याच. ओके, सो ऑफ 10% एन्युअली 10% इंटरेस्ट रेट पे करतले म्हणून तांकां ऑफर केले टू द पब्लीक. सो हांगासर अमाउंट कलेक्ट करतलो टू रेज कॅपिटल. त्या टायमार हांगासर ₹40 each शेअर. ओके, पर शेअराचेर कलेक्ट करतले ऑन एप्लिकेशन. ₹30 ऑन अलॉटमेंटाचेर. सो एप्लिकेशन आनी अलॉटमेंटाचेर आमकां दोन दोन एंट्री येतल्यो. हे आमी लास्ट व्हिडिओन पळयल्लो. ओके, सो आतां फर्स्ट एंट्री जी आसा एप्लिकेशन अंडर रिसिव्ड आनी ट्रान्सफर आसतलो. सो रिसिव्डान कितें जातलो, बँक अकाउंट डेबीट जातलो आनी डिबेंचर टायमार बरयतना कशें बरोवप पळय, टू जे कितें पर्संट रेट दिल्या पळय ती बरयतले टू 10% डिबेंचर्स. ओके, सो क्वेश्चनान ती कितले पर्सेंट दिला पळय 10% डिबेंचर आनी ह्यो कोणाच्या अंडर आसा एप्लिकेशन अकाउंट. ओके, सो ह्यो अमाउंट क्रेडीट जातलो. सो हांगासर मल्टिप्लाय करात एप्लिकेशनान कितलो 40 50,000 इंटू 40 कितलो अमाउंट येतलो 20 lakh येतलो. ओके, सो हांगा सुद्दां 20 lakh. सो बीइंग एप्लिकेशन मनी रिसिव्ड. सपोज कोणाक जमना तेंच्यांनी रिसिव्ड पेरेंट सुद्दां स्टॉप केल्यार चलता. जर कोणाक जमता हाव टू रायट जाल्यार पळयात कशें बरोवपाचें. हांगासर ह्यो अमाउंट आहा तो बरोवपाचो 50,000 रिसिव्ड ऑन 50,000 एट द रेट रुपीज कितलो 70 each. ओके, सो मनी रिसिव्ड ऑन 50,000 डिबेंचर्स. सो कितलो पर्सेंट डिबेंचर आसा 10% डिबेंचर्स आसा. ओके, एट ₹70 each. सो नेक्स्ट एंट्री आतां हांगासर रिसिव्ड जालो. हांगासर आमी तोच एप्लिकेशनाचो हांगासलो अमाउंट आतां ट्रान्सफर करतले इन अवर डिबेंचर अकाउंटान. ओके, सो हीच एंट्री हांगा बरयात 10% डिबेंचर एप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू आता ट्रान्सफर जातलो तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट ओनली. ओके, सो टू 10% डिबेंचर अकाउंट. सो हांगासर अमाउंट सेम येतलो 20 lakh. नरेशन बीइंग एप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर टू हितून जालो 10% डिबेंचर अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू. सो हांगासर ड्यूआक कितें येतलो 10% डिबेंचर आतां अलॉट केल्या शेअर्स जे आसा ते डिबेंचर्स आसा ते अलॉट केल्या. अलॉटमेंट अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट. ओके, सो हितून हांगासर बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन. सो इतलो अमाउंट आमचो कितें आसा सद्या ड्यू आसा तो आमकां कॉल करून कितें करपाक जाय रिसीव करपाक जाय फ्रॉम द एप्लिकंट. सो हांगासर जेन्ना अलॉट जातले त्या टायमार पळयात हांगासर अमाउंट कितें जातलो अलॉटमेंट 30 आसा 50,000 इंटू 30 कितलो येयलो 15 लाख मिन्स 15 lakh. ओके, हांगासरूय 15 lakh येतलो. मागीर बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन कितलो ड्यू आसा 50,000 कितलो पर्सेंट डिबेंचर 10% डिबेंचर एट रुपीज कितलो जालो 30. ओके, 30 each. सो नेक्स्ट आतां नेक्स्ट एंट्री आहा ती तुमची रिसिव्ड. ओके, रिसिव्ड सो कितें अंडर येतली बँक अकाउंटान येतली. बँक अकाउंट कितें जातलो डेबिट टू हांगासर पळयात सेम एंट्री तशीच फक्त एप्लिकेशन आहा तो कितें जातलो अलॉटमेंट जातलो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट. ओके, सो अमाउंट सेम येतलो हांगा 15 लाख. सो 15 lakh येतलो अमाउंट हांगासर. सो हेजी मागीर टोटल करपाक जाय. बिफोर दॅट नरेशन पळया बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड ऑन 50,000 ऑफ 10% डिबेंचर्स
एट ₹30 each. सो हेंची मागीर टोटल करा. सो हेंची टोटल जर केली तुम्ही कितलो येतलो 70 lakh येतलो. Okay, so like this you have to solve this problem. Okay, so in the next video आम्ही problem पळयतले issue of shares but including premium. Okay, so जेन्ना premium include असता तेन्ना कशे तरेन आम्ही solve करतले, so ते पळयतले in my next video. Okay, so video like जाल्यार like and subscribe. Thank you.